डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतीय राज्यघटनेच्या शिल्पकारांचा विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतीय संविधानाचा भारतीय संविधानाचा आणि बंधूंनो, आपण सर्वजण जी या ठिकाणी जनता त्याचबरोबर योगेश कांबळे सुद्धा आहेत, आपले हरी पालियकर सुद्धा आहेत, तरुण कार्यकर्ते आपल्याला छाया कोरगावकर त्यांनी या ठिकाणी बाबासाहेब आंबेडकरांचा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा भारतीय संविधानाचा भारतीय संविधानाचा रिक्वेस्ट केला आम्ही सोदिना ते कॉन्स्टिट्यूशन सांगता की तो निवाडो चुकीचो आसा, ते निवाड्या एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ना, आम्ही सांगिना आमचे एडवोकेट कमी पडोंक ना, पण आमचे एडवोकेट जे आसा ते सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डर किंवा निवाडो हो आसा तांकां सदांच ते मान्य करता, तेका लागून हे आंदोलन आम्ही शांतीपूर्ण करता आणि सुप्रीम कोर्टाच्या विरोधान आमकां हे करपाचें ना, पण आमकां सुप्रीम कोर्टाक एक रिक्वेस्ट करता की हे जे प्रोविजन ना ते प्रोविजन तुम्ही मुद्दम प्रस्थापित करून हे डिव्हिजन करचें न्हू अशें आमचो रिक्वेस्ट आसा. ना सुप्रीम कोर्टान वन सायडेड आनी सुमोटोचेर दिला अशें आमकां म्हणपाचें ना, पूण हे जें कितें सुप्रीम कोर्टाचें जें कितें जजमेंट दिलेलें आसा तें सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट हें SC आनी ST कम्युनिटीक बेनिफीट जावचें ना, हेजे खातीर आयज आमी देंवलेले आसा. आनी आमचो सरकारा कडेन आमी डिमांड दवरलेलो आसा की एका रिव्यू पिटिशन फायल सरकारान करपाचें, सेंट्रल गव्हर्मेंटान करपाचें, एका एक ऑर्डिनन्स हाडपाचें, स्पेशल सेशन मागोवपाचें आनी हो जो जजमेंट जे आहा तें नलिफाय करपा खातीर. सो आमी एट प्रेझेंट गोंयासून तशें कितें रिव्यू पिटिशन फायल करपाचें अजून आमी तशें कांय केलेलें ना, पूण आमचो डिमांड सरकाराक आसा. आमी आयज रस्त्यार जे देंवलेले आसा ते सरकाराक सांगपा खातीर, सरकाराक रिक्वेस्ट करपा खातीर की तूं भितून इंटरव्यून कर, राष्ट्रपती इंटरव्यून करपाक जाय आनी तेंच्यांनी रिव्यू पिटिशन फायल करपाक जाय.